नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। अरविंद केजरीवाल आड ईडीच्या कारवायेन भाजपा सरकाराचो हात, आपाच्या कार्यकर्त्यांचो आरोप। करंजाळ पणजेच्या रापणकारांचो जलक्रीडा प्रस्तावाक विरोध, गांव फिशिंग विलेज म्हणून जाहीर करची अशी मागणी। दिवचल शारांतल्या पोरण्या पुलावेल्यान एके बायलेन सान भुरग्या सयत मारली उडी। थळाव्यांनी वेळार धांव घेतिल्ल्यान आवय सयत भुरगो वाटावलो। अडवय 70च्या शेतकारान घेतला 16 क्विंटल हळदीचे पीक, मात मार्केट ना, शेतकारान उक्तायल्या खंत। शिगम्याच्या सामानांनी पणजेचो बाजार फुल्लो। सैमीक रंग, मोवाळी, पिचकाऱ्यो बाजारांत आयल्यात। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून गिरायक कमी, सांगतात विक्रेते। भाजपचे केंद्रीय वेंचणूक समितीन उमेदवारांची केली तिसरी वळेरी जाहीर, मात दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराच्या नावांचो हातूंत ना आस्पाव। आता खबरो विस्तारांत। सोरो धोरण घोटाळ्याच्या प्रकरणांत ईडीन दिल्लीचे मुख्यमंत्री आनी आपाचे अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हांकां अटक केल्या। ईडीच्या ह्या कारवाये आड आपाच्या कार्यकर्त्यांनी देशभरांत आंदोलन करून केजरीवाल हांच्या अटकेचो निषेध केला। भाजपाचे सरकार ईडीचो गैरवापर करता। केजरीवाल हाणें भाजपांत प्रवेश करूंक ना म्हूण तांचेर ही कारवाय केला। गोंयांतूय मडगांव तशेंच बाणावले आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ईडी आड निदर्शनां करीत मोर्चा रॅली काडली। अशें चिंतता की भारतीय जनता पार्टी चोरूच ना, एक्चुअली फूल चोरांची पार्टी। पण परिस्थिती अशी जाली की एकाय भारतीय जनता पार्टीच्या लिडराचेर रेड कित्याक जायना, एकाय भारतीय जनता पार्टीच्या एमएलएचेर, मिनिस्टराचेर रेड कित्याक जायना। हांगा बाबुशा सारख्या मिनिस्टरान सांगलें की हांगा जे स्मार्ट सिटी आसा ते स्कॅम आसा, PWD स्कॅम आसा, एम्प्लॉयमेंट स्कॅम आसा, वेरियस स्कॅम्स आसा, पूण कोणाचेरूच आमचो तो एक तांचो आतां मिनिस्टर आसा बावीन गुदिनो, ताचेर इलेक्ट्रिसिटी स्कॅमाच्या अंडर केस चालू आसा, तांची रेड कित्याक जायना। सो ह्यो ईडी रेड म्हणटा पळय जो एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी इज ओनली फॉर सायलेन्सिंग द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन इज नॉट गोइंग टू फॉल सायलंट। बीजेपी आज भिल्या, गोंयांतूय भिल्या, म्हणून आज पर्यंत ते हांगा सावथाक घातलो। जरी इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट ते म्हणटा की दिवंक शकना, तुमी कित्याक दिना तें अजून कांय सांगलें ना। सो म्हाका दिसता हो जो प्रयत्न चल्ला छिडकोवपाचो ऑपोजिशनाक तो आमी जावपाक दिवचे ना। आमी तांचे कडेकार जे कार्यकर्ते आसा, भारतभर आसा, ते आज वाडत आसा। आम आदमी पार्टीची व्याप्ती आज देशभर वाडत आसा, ताका भिल्या म्हणून आज तांकां अरेस्ट केल्या। ही विल कम आउट व्हेरी स्ट्रॉंग। सम 45,000 crore स्कॅम वॉज एलेक्ट बाय स्वता मोदीन म्हणिल्लें की एका सभेन, आनी 2 दिसांनी तो जॉइन जाता। आदर स्कॅमा अंडर चव्हाणाचे व्हाईट पेपरान नांव येता आनी ही जॉयन्स बीजेपी। गोंयान 9 काँग्रेसीचे आमदार जे बीजेपीक जॉइन जाले, तितून वेरियस आमदार आसा, तांचे स्वता बीजेपीच्या मिनिस्टरान सांगलें की आमकां भितर उडयल्या शिवाय आमी येवंकी बसचेना म्हणून आज ते बीजेपीक जॉइन जाला आनी सुखान आसा आनी एसआयटीच्यो प्रॉपर्टी विकत घेता। सो हे आसा परिस्थिती। बीजेपी ही भारतीय जनता पार्टी चोरांची पार्टी जाल्या आनी ती आपली पापां लिपोवपाक दुसऱ्यांक अरेस्ट करता। सो आय थिंक इट इज गोइंग टू हॅव व्हेरी अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट करपाक कारणूच नाशिल्लें एट दीस सेकंड। देर वॉज सो मच टायम कुड हॅव अरेस्टेड हिम अर्लियर, बट काल ताका अरेस्ट केलो आनी स्पेशली आफ्टर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स डेटा इज आउट, विच शोज दॅट BJP wanted to divert attention from electoral bonds data to our leader, to the opposition leader, who has become most powerful leader and who has come to a state where he probably will become one day prime minister of this country, and that is the fear of BJP. After India जाणा BJP आज कितें करताली आनी आज 95% ज्यो CBI ईडी केस चलतात त्यो ऑपोजिशन लिडरांचेर चलतात। आनी जितले ऑपोजिशनाक ते आसले ते BJP जॉइन जाले तेजे सगळे केस बंद करतात। आज आमी एकठांय जाला दाखोवपाक आमी अरविंद केजरीवाल आसात, तेच भाशेन मनोज सिसोडे आहा, संजय सिंग आहा, तेन्ना आतां 2 वर्सां जावपाक येयली, तांचे बराबर आमी आसात। आज अरविंद केजरीवालाक तेमी अरेस्ट केला कित्याक सांगलें ते ताका बीजेपी जॉइन जावपाक रेडी नाय म्हणून। जायतो प्रेशर ते घालताले। आज अलायन्स जाला इंडिया कडेन, तेंय तिका जॉइन जावपाक नाका म्हणून तो प्रेशर घालताले।
त्याचे जॉईन झाले म्हणून आज बीजेपीचे त्यांचे सामको प्रेशर येयला. आणि हे अरेस्ट करून आज देशभर लोकांक आज ही मेसेज क्लियर जाल्ली हा, द सप्रेशन ऑफ द वॉइस ऑफ द डेमोक्रेसी. लोकांगेली जी स्पीच हा ती आज डेमोक्रेटिक जो सेटअप हा, हो जो फॅब्रिक हा, हो फॅब्रिक आज काबार करून उडोवपाचो परत परत प्रयत्न जाल्लो हा. करंजाळ पणजेचेर रांपोणकार जलक्रीडा सुरू करपाच्या सरकाराच्या प्रस्तावाचेर फुर्योज जाल्यात. हांगा शेकड्यांनी रांपोणकार आपलो पारंपारीक धंदो चलयता. सरकारान हो गांव फिशींग म्हूण जाहीर करचो अशी तांची मागणी. मांडवी जलमार्ग आडावपाची तांची शिटकावणी. कारंजाळे सरकारच्या प्रस्तावित जलक्रीडा प्रकल्पा आड पारंपारीक नुस्तेकार फिर्योज. हे प्रस्ताविक प्रकल्पाच्या जाग्यार आमचो गांव फिशींग विलेज करात म्हणून तांची मागणी. रांपोणकारांचो विरोध झुगारून जर सरकार हो प्रकल्प करपाक फुडें सरले जाल्यार खंय मांडवीचो जलमार्ग आडवपाची शिटकावणी. नॅशनल वॉटर स्पोर्ट हो पळय बांदला न्हू आयवाम बिचेर, एंड ऑफ आयवाम बिचेर. आतां हेच दवरलो तेणी थिंगा प्रोजेक्ट बांदला. त्या प्रोजेक्टाक तुमी आतां पळयशी जाल्यार एकलो आमचो गोंयचो जावं गांवचो भुरगो कामाक ना. हिंगा टोटल एसटी लोक हा आनी एसटी लोकांचे भुरगे बरे बरे शिकल्या पूण तांकां काम ना. ते धंदो करूंक फिशींग धंदो करूंक हे पळय हिंगा येता, आमच्या बिचीर येता. ते कोणे सगळे धाकटे धाकटे पोन्यो हा, माग हा, कांटाळ्यो हा, व्हडी हा, धाकटी धाकटी व्हडी हा, ते थिंगा पोट पडटा. आतां त्याच बिचार एंड ऑफ आयवाम हिंगा मरीन लायफ रॉकी एरिया, ती सायड रॉकी एरिया, गव्हर्नर रावता ते रॉकी एरिया. आनी रॉकी एरिया थिंगा मरीन लायफ हा. कितलेच ह्या आमचे हे हा थिंगा पळय शिणाण्यो मेवता, मसल थिंगा कालवां मेवता, ऑस्टर्स थिंगा आमचे बिचीर हुबे म्हणून मेवता. मागीर वेरायटीज ऑफ फीश आमचे क्रॅब्स मेवता तरे तरेचे. आनी हे तर तुमी वॉटर स्पोर्ट करी थिंगा जाल्यार हिंगा पॉल्युटेड जातले आनी सगळे मारीन लायफ तुमी काबार करतले, टोटल काबार करतले. आमी आमच्या न्यूजाक थोडे न्यूजकारांक आमी हायलायट्स करून दाखयले. ते क्रॅब्स कशे वयर सोदता, कशे भितर जमनीन भितर वयता, तेन्ना सॉयल इरोशन जाता, मातये हाय टायलान माती चेंज जाता, ते उदकान येता. अर्ली इन द मॉर्निंग ते भायर सोदता. सगळे हायलायट केले. बारीक बारीक त्यो आमच्यो कुल्ल्यो क्रॅब्स मरीन लायफ तुमी डिस्ट्रॉय करून रोयता, तुमी काबार करून रोयतले. हे जावन आहा हे मरीन लायफ हे देवाचें देणें आमकां नॅचरल. ते आपणाचे जल्म घेता, आपणाचे उडोवन आनी हे तर तुमी अशें तर करीत जाल्यार हे टोटल तुमी काबार करून रोयतले. हांव आसा करंजाळे बिचार आनी करंजाळे बिचार फाटली सेंच्युरी साकून हांगा रांपोणकार आपलें काम करता, हांगा रांपोण घालता, एवरी डे घालता आनी भरपूर नुस्तें काडटा. हांगा खूब डिमांड आसा ह्या नुस्त्याक. आनी अशे तरेन कितले शेकड्यांनी लोक ह्या धंद्याचेर जगतात आनी आपलें पोट भरता. पूण तांचे सद्दां परत इतल्या वर्सांनी फर्स्ट टायम एक संकट आयलां आनी तें संकट म्हणजे हांगा फिशरीज डिपार्टमेंट आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंट एक जावन हांगा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करपाक सोदता. आनी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स म्हणून हांगा जे आयिल्लें आसा तांच्या खातीर आनी दिश्टी खातीर तांच्यांनी खंय आतां ही एरिया डिमार्केट करपाक सोदता फॉर वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज. सो तांकां ऑलरेडी एक लेटर आयिल्लें आसा आनी ताजे खातीर हांचे रांपोणकार आसा ते सद्याक टेन्शनान आसा. आनी ते म्हणटात की जर हांगा वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट जाली जाल्यार तांचो हो शेकड्यांनी वर्सांचो बिझनेस कंप्लिटली बंद जातलो, तांचे कंप्लिटली डिस्टर्ब जातलें. कारण हांगा कसलीच दुसरी एक्टिविटी आयली जाल्यार हें रांपोण घालप डिफिकल्ट आसा, कारण ताजे खातीर स्पेस आसा. आनी हें रांपोण ते आतां सेंच्युरी वर्सां पासून घालतात आनी हांगा नुस्तें बरें मेळटा. सो गव्हर्मेंट म्हणटा की आमी गव्हर्मेंट जॉब सगळ्यांक दिवपाक शकना आनी तुमी तुमची ओन बिझनेस सुरू करा. पूण हो जो ट्रेडिशनल बिझनेस जो सेंच्युरी पासून हांगा चालू आसा तो बिझनेस तुमी खरें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान प्रोटेक्ट करपाक आशिल्लो, कारण इट्स अ ट्रेडिशनल बिझनेस. पूण हे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनाक सपोर्ट दिवपाक म्हणून हांगा जर वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सुरू केल्यो जाल्यार हो बिझनेस ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन
धोक्यान येतली आनी तांचो बिझनेस वो एक्टिविटी बंद जावपाची भिरांत आसा आनी ताजे खातीर हांचे लोक खूब टेन्शनान आसा आनी तांणी थारयलां की जर सरकार तरी आसतना तांचो विरोध आयकनासतना जर सरकार हाजे फुडें करपाक सोदता वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जाल्यार रस्त्यार येतले आनी तांणी कितेंय करपाची तयारी दवरल्या. दिवचल वाठारांत एके बायलेन स्वताच्या सान भुरग्याक घेवन न्हंयत उडी मारपाचो यत्न केलो. बेरेस्तारा सांजे दिवचल शारांतल्या पोण्या पुलाचेर ही घडणूक घडली. ह्या घडणुके वेळार थंय आशिल्ल्या लोकांनी वेळार धांव घेतिल्ल्यान आवय सयत भुरगो वाटावलो. मैं यहाँ पे बैठा था, मैं फोन से बात कर रहा था तो मैं देखा कि हाँ ये ना इधर से सामने से गई लड़की है. जाने के बाद में वो लड़की अपने आप बच्ची को लेके उड़ी मारने जा रही थी पुल के नीचे से. नहीं वो औरत ना वो औरत. हाँ. बाद में उसकी बड़ी लड़की जब पकड़ के खींची, बाद में भाग के गया वहाँ पे. उन्होंने क्या कर रही हो, तब तक उसको तभी से बात किया, तभी दुनिया भर गाड़ी खड़ी हो गई थी. उन्होंने कहा मतलब ये अपना पब्लिक पुलिस आए बाद पुलिस आई. तो पुलिस उसको लेकर गए, हाँ लेकिन उसको कुछ जख्म हुआ. जख्म यहाँ पे था. बिरेस्तारा सांजे दिवचले एक धक्कादायक घडणूक घडली. साधारण 1.5 वर्साच्या भुरग्याक घेवन एके आवयन शारांतल्या पोरण्या पुला वयल्यान न्हंयेत उडी मारून जीव सोंपोवपाचो यत्न केलो. नशीब बरें म्हूण जेन्ना हे बायलेन पुला वयल्यान उडी मारली तेन्ना तिचो एक पाय पुलाक लागून आशिल्ल्या पायपाक अडकलो आनी नेमके तेच वेळार पुला वयल्यान वचपी दोगांनी प्रसंग वळखून वेळारूच ते बायलेक खेचून भायर काडली. ताका लागून ती बायल आनी तिचे ते ल्हान भुरगे सुरक्षीत वाटावले. हे घडणुकेंत मात ती बायल कांय प्रमाणात जखमी जाली. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जेन्ना हे बायलेन पुला वयल्यान उडी मारपाचो यत्न केलो तेन्ना तिचे वांगडा तिची आनीक 2 ल्हान भुरगीं आशिल्लीं अशें कळटा. मूळ उत्तर प्रदेशांतली ही बायल आपल्या भुरग्यांक घेवन बाजारांत भोंवताली आनी भीक मागून पोट भरताली अशें कळटा. ते बायलेचो थंयसरच आशिल्ल्या सेतू संगम ह्या प्रकल्पाचेर एका दादल्या वांगडा वाद चलतालो. वाद जाले उपरांत ही बायल सरळ पुलाचेर आयली आनी तिणेन पुला वयल्यान न्हंयेत उडी मारपाचो यत्न केलो. हे घडणुके उपरांत मात तो सेतू संगमाचेर आशिल्लो आनी ते बायले वांगडा वाद घालपी त्या दादल्यान कुज्ज्यो काडल्यो. तो दादलो दुसरो तिसरो कोणूच नासून तिचो घोव आशिल्ल्याचें कळटा. उपरांत पुलीस आयले. पुलिसांनी ते बायलेक आनी तिच्या 3 भुरग्यांक ताब्यांत घेवन पुलीस स्थानकांत व्हेली. उपरांत ते बायलेक उपचारा खातीर दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत व्हेली. ह्या प्रकरणाचो दिवचल पुलीस फुडलो तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. अडवय सत्तेरीच्या भीमराव राणेन व्हडा प्रमाणात हळद पिकाची लागवड केल्या. अंदू वर्सा भीमरावान 16 क्विंटल हळदीच्या पिकाचे उत्पन्न घेतला. मात ह्या हळदीच्या पिकावळीक योग्य मार्केट नाशिल्ल्यान शेतकारांनी खंत उक्तायल्या. पळोवया खासा रिपोर्ट. अशें म्हणटात की हळदीक आयुर्वेदीक म्हत्व तशेंच वखदी गुणधर्म आसा. अडवय सत्तरीचो हो शेतकार भीमराव राणे फाटल्या 3 वर्सां सावन तो हळदीची लागवड करता. फाटल्या वर्सा 12 जाल्यार अंदू वर्सा तांणी चक्क 16 क्विंटल हळदीचें पीक घेतला. रानटी जनावरांचो उपद्रव नाशिल्ल्यान पीक बेस बरें येता. मात ह्या पिकाक योग्य तशें मार्केट मेळनाशिल्ल्यान भीमरावान खंत उक्तायल्या. आज आमच्या शेतान उबो आहा. म्हाजें नांव भीमराव राणे. हांव वडी रोंपारची आमची शेती आसा. वडी रोंपारची शेती म्हळ्यार भितर एक कशें येयलें, नारळ येयले, केळी येयली, ऊस येयलो, बाकीची मिरी बिरी येयले. पण त्या कालावधीन आमी हळदीचें पीक घेवंक नासलें. आयज हांव 2-3 वर्सां जालें हळदीचें पीक घेता. हळद हे पीक कशें आहा, हळदीचें पीक ह्या जमनीन भरपूर प्रमाणान येता. जर तुमी बरी मशागत केली, शेणखत घातलें जाल्यार हें पीक भरपूर येता. आनी ही हांवें केलें तें पूर्णपणे सेलम जातीचें आनी ऑर्गॅनीक आहा. हांवें ट्रायल बेजीक पोरू केल्ली शेती. पोरू म्हाका 1000 स्क्वेअर मिटरान जवळ जवळ 10-12 क्विंटल हळद जाली. तेजो नेक्स्ट इयर म्हळ्यार अंदू केलें हांवें. अंदू म्हाका 16 क्विंटल जाली त्याच जागेर. आनी इतलें बंपर पीक येयलें की
ह्या पिकाक जर मार्केट मेळना, पीक भरपूर आहा पण मार्केट मेळना. घाम गाळून कष्ट करून लागवड केल्या पिकावळीक जर योग्य तशें मार्केट मेळोंक ना जाल्यार ताचो कितें फायदो? व्हडा प्रमाणात काडिल्ल्या पिकावळीची आयज मेरेन कोणेच दखल घेतिल्ली ना. तेन्ना सरकारान बेगोबेग मार्केट उपलब्ध करून दिवचे म्हण शेतकार भीमरावाची मागणी. वन्य प्राणी जे आहात त्याच्यापासून कसलो धोका ना, 100% तुमकां पीक मेळटा. पण मेन हें कितें जाला, हेका मार्केट नसल्या कारणान शेतकरी हतबल जाला. आता माझे उदाहरण जर घेशात जाल्यार हो येदो प्रोसेस करून बाकीच्या खंयच आमकां लक्ष दिवंक मेळना. हो प्रोसेस येदो व्हडलो आहा हेजो हळडीचो काय, हळडीक शेतकऱ्याक ऑन दी स्पॉट जर मार्केट मेळ्ळें गोवा भागात जर आनी कोण हॉर्टिकल्चर किंवा गव्हर्मेंटान जर आमकां साधन दिल्लें, उपलब्ध करून दिल्लें जाल्यार तांकां आमकां एक गट्टा पयशे मेळटा आसले, ते पयशे आमकां खंय तरी यूज करूंक मेळटा. पण आतां अशें जाला की हेजो प्रोसेस करून विकप म्हणजे आज पंतप्रधान आमकां कितें म्हणटा, डबल इन्कम शेतकऱ्याचें जाला. ह्या इन्कमा फाटल्यान जर आमी डबल इन्कम करूंक गेले जाल्यार आमची आसलेली शेती सगळी नश्ट जाता. कित्याक हेका टायम दिवचो पडटा, प्रोसेस करपाकूय वेळ वयता. म्हणजे सरकारान कितें करपाक जाय, सरकारा कडेन आमचें मागणें कितें आसा, शेतकऱ्याक तुमी प्रोसेस करून डबल इन्कम करण्या पेक्षा ऑन दी स्पॉट शेतांसून जर ती उचल जायत जाल्यार शेतकऱ्याक पयशे मेळटले आनी तो फुडलें दुसरें पीक करूंक शकतालो. आतां म्हाजें शेतकरी येदें व्हडलें पीक येयलां, पण म्हाज्या सरकारा कडसून म्हाका कोणूच दखल घेतली ना, एग्रिकल्चरान दखल घेतली ना, कोणूच दखल घेतली ना. हांव स्वता हो राबता, स्वता हें केलां आनी लोकांक करून दाखयलां. गोमंतक टीव्ही खातीर अडवयच्यान सपना सामंत. शिगम्या खातीर लागपी सामानांनी सध्या पणजेचो बाजार फुलपाक लागला. धुळवटीक लागपी सामान, सैमीक रंग, वेगवेगळ्या तरेची मोवाळी, पिचकाऱ्यो आनी हेर सामान सध्या पणजे बाजारांत विकपाक उपलब्ध आसा. पणजे सगळे कडेन स्मार्ट सिटीचें काम चालू आशिल्ल्यान चड गिरायक ना म्हूण अंदू वर्साक कमी माल हाडला अशें विक्रेत्यांनी सांगलें. होळी म्हटली काय रंग आयले. रंगाशिवाय होळीची कल्पनाच करपाक शकना. शिगम्या खातीर लागपी सामानांनी सध्या पणजेचो बाजार फुलपाक लागला. धुळवटीक लागपी सामान म्हळ्यार सैमीक रंग, वेगवेगळ्या तरेची मोवाळी तशेंच पिचकारो लेगीत सध्या बाजारात विक्रेत्यांनी विकपाक हाडल्यात. पणजे सगळे कडेन स्मार्ट सिटीची कामां चालू आशिल्ल्यान चड गिरायक येवची ना म्हण अंदू वर्सा उण्या प्रमाणात धुळवटी खातीर सामान विकपाक हाडला अशें विक्रेती दौलती नाईक हाणें सांगलें. पिक्चर्स स्पेशल फॉर चिल्ड्रन. ओके. एका साईड इफेक्ट काय ना आणि हर्बल कलर येता. हां, हे हर्बल कलर हे व्हडल्या खातीर. हां, म्हणजे कितें इफेक्ट जावपाक जायना. कांयच ना. आणि कितें नॉर्मली सामान काय जाल्यार हे आमचे वर्साचे कलर साधे पण येता काय ना, केमिकलूय ना पण तरी सुद्धा हे लायलेले काय. मागीर हे पळय स्प्रे स्प्रे डार्क कलर जेंका कोणाक होली म्हणटा ती कलर मारला म्हणटकीर वचपाक जायना जाल्यार हे डार्क कलर यूज करपाचे. मागीर हे वॉटर कलर कलरिंग उदक करप मारप पिचकारी घेवन. मागीर हे जाय जाल्यार आय मास्क. हां, ती येयल्या. नोय बी हितून जाता सेलिब्रेट प्लस होली. ओके. रेट बी कशी आसा? वर्साची आसता तीच रेटीक काय फरक ना. मागीर पिचकाऱ्यो तरेतरेचे येयल्या. ओके. गर्ल्स बॉयज सगळे डोरेमॉन हे ते भुरग्यांचे लायकाचे सगळे पिचकाऱ्यो. हां, वेगळे वेगळे. वॉटर बलून स्पेशल वॉटर बलून. हे वॉटर बलून आणि हे नळाच्या पायपान एक पुरो सगळं बंचूच फुलून येता. ओके. 100 बलून. आमकां मातशें होलीचो अंदू भया आमी म्हाल अंदू चड हाडना कित्याक सांग स्मार्ट सिटी करता सगळे रस्ते खोडलेले आहा. कस्टमर आमकां बरो हे मेळटलो काय तें आमकां कळना. ओके. माल कस्टमर मातशे थोड्या प्रमाणान आसा. पळोवया आनी 2 दिसां कस्टमरांनी आवर्जून आमकां भेट दिवची. मार्केटान सगळे होलीचे कलर लायल्लो आसा आनी सगळं भुरग्यांक जाय जाय तशें पिचकाऱ्यो सगळे. तुम्ही कितले दीस पयलीं स्टॉल लायता? 4 दीस. ओके. आता केन्नाच्यान लायला तुम्ही? कालच्यान. वर्षा आश्वेकरा सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
भाजपाचे केंद्रीय वेंचणूक समितीन उमेदवारांची तिसरी वळेरी बेरेस्तारा जाहीर केली, पूण दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराच्या नावांचो हातूंत आस्पाव ना. आत्ताच काय मिनटापूर्वी भाजपच्या केंद्रीय समितीन तिसरी लिस्ट जाहीर केलेली आसा. लोकसभा वेंचणुकेची ही तिसरी यादी जावन आसा आणि ह्या यादीन जवळपास 8 ते 9 उमेदवारांची नावां भाजपच्या केंद्रीय समितीन डिक्लेअर केलेली आसा. पूण ह्या यादीन सुद्धा गोंयचें नांव खंयच दिश्टी पडना. गोंयचे उत्तर गोंयाचे नाव हे जे श्रीपाद भाऊंचें नांव आसा ते पयल्या लिस्टीन डिक्लेअर केलेले भारतीय जनता पार्टीन. पूण दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराचें नाव आजुनूय तिसरी यादी आयज भायर सरली तरी सुद्धा आजुनूय तें नाव खंयच दिश्टी पडना. ह्याच्या फाटलो कितें मोटीव आसा हें कळना. लोक जे आसा गोंयचे लोक, दक्षिण गोंयचे लोक हे सामके आतुरतेन ह्या नाव कशें केन्ना डिक्लेअर जातलें हेची वाट पळयताले. भाजपचे कार्यकर्ते जे आसा दक्षिण गोंयचे ते हे नांवाची वाट पळयताले की तांकां अशें दिसलेलें की ह्या तिसऱ्या यादीन तरी तें नाव दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराचें नाव जें आसा तें फुड्यान येतलें. पूण आयज तिसरी यादी जेन्ना जाहीर जाली तेन्ना ह्या यादीन सुद्धा दक्षिण गोंयच्या उमेदवाराचें नाव डिक्लेअर जावंक ना. भारतीय जनता पार्टीची आयज जी तिसरी यादी केंद्रीय समितीन डिक्लेअर केल्या तितून 9 जाणांची नांवां आसा. त्या 9 जाणांच्या यादीन गोंयच्या दक्षिण उमेदवाराचें नाव आजून डिक्लेअर जायना. त्या खातीर दक्षिण गोंयचे उमेदवाराचें नाव डिक्लेअर करच्या खातीर आजून काय वाट पळोवची पडटली गोंयकारांक. म्हापशा मार्केटा भायर पे पार्किंग वाल्यांची दादागिरी चलता असो आरोप म्हापशा वेपारी संघटनेन केला. म्हापशा मार्केटांतल्या वेपाऱ्यांची एका पार्किंग वाल्यान पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली. सीसीटीव्ही फुटेज दाखोवन पे पार्किंग वाले दादागिरी करतात असो आरोप म्हापशा वेपारी संघटनेन केला. म्हापशा मार्केटा भायर पे पार्किंग वाल्यांची दादागिरी चलता असो आरोप म्हापशा व्यापारी संघटनेन केला. म्हापशा मार्केटांतलो व्यापारी शुक्लेश नागवेकर हाका गाडी पार्क करतना सूचना केल्ल्यान आपल्याक दादागिरी करून मारपेट आणि गाळी घातिल्ल्याची पुलीस कंप्लेंट म्हापशा मार्केटा भायल्या एका पार्किंग वाल्यान केली. इतना बोलते कोई सा मैंने जिंदगी पे गाली भी नहीं सुना था. तुम लोग पूरा रात भर नहीं सुते. कौन सा कैसे गाली थी? माँ बहन पूरा बोल माँ चूत ऐसा वैसा सब कुछ बोले. ऐसा बोला और आके मारा? सर मार लिया तभी बोल रहे सर. बोला कि सर 2 मिनट रुक जाइए वो गाड़ी निकले तो फिर आप. हाँ आप डालो गाड़ी. यही बात बोला था. उसके बाद मारा उन्होंने. हाँ मारा. तिथे ट्रॅफिक मास्सी आम्ही त्याका म्हटले क्लिअर करून दिला बाई मास्सी राव उतरलो आणि सरळ मारून चालू केलं. आणि आमका किती म्हणता तुमचो पात्राव कोण विचार आम्ही कोण करा आम्ही गोवेकर आम्ही हांगासरचे आणि तुम्ही आमका दादागिरी दाखयता. आमच्या ओनरान आमकां पयलीं सांगिल्लें आमकां दादागिरी कितें करपाची ना. जे कितें करपाचें ते संयम ते शांततेन जो कार्यक्रम आमकां पार पडपाचो अशें आमच्या ओनरान सांगलें. तशें आमी डेली कर्तव्य करता. कितें पैसे कितें मागोंक ना डायरेक्ट मारपाक चालू केलो आणि तो आमकां तशे पैसे. पार्किंग वालो फटींग उलयता आणि आपली फटींग कंप्लेंट केल्ल्याचो दावो करीत शुक्लेश नागवेकरान सीसीटीव्ही कॅमेरांतली फुटेज दाखयली. पार्किंग वालो सुबेज उलयतालो म्हणून आपणे फकत ताची आयडी काढून घेतली अशें शुक्लेश नागवेकराचें म्हणणें. आपल्याला हा जमत नाही म्हणून आम्ही तसं पत्र घातलंय सर. 2-3 घातलंय. पत्राची कॉपी असणार आपल्याकडे. काय उत्तर काय आलं तुम्हाला? त्यांची मीटिंग व्हायची. मीटिंगला आम्ही तो विषय ठेवतो म्हटले. ठीक आहे आम्ही बघतो सोडायचं टेंडर पैसे टू टेंडर. ओके अरे तू लॉकची चावी आण. याच्याकडे एक तो व्हिडिओ दाखोवपाक सोदता. हेणे जे फॉल्स एलिगेशन घातला माझे की हांवें तेजेर थापड मारलेले आसा तेज्या भुरग्याचेर. माझ्या कडेन प्रूफ आहा तो हांव तेका स्वता दाखयता. ओके तो तेका पळोवनी आनी तेका मागीर स्वता सांगूनी कितें तें. हे बघा काउंटर कंप्लेन. म्हाका काउंटर कंप्लेन नाका. माझी नावाची जी घाण जाल्या पळय अलंकार ज्वेलर्स तेणे खरें माझे दुकानाचें नाव घेवपाचें न्हय. म्हापशा मार्केटा भायर पे पार्किंग वाले लोकांक सतयतात आणि बेकायदेशीर पार्किंगेचे पैसे घेतात असो आरोप म्हापशा व्यापारी संघटनेच्या सेक्रेटरीन केला. माझे नाव सिद्धेश राऊत. म्हापसा व्यापारी संघटनेचा हांव सेक्रेटरी. आयज आमी सगळे व्यापारी हांगा जमला पळय ते तुमकां एक इन्सिडंट सांगपाक.
की जो हांगा एक तुमी पळयता आसतले हांगा जो पार्किंग घेता पळय तो पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टराचे आमी आयज हांगा तुमकां सांगपाक जमला तो इतको आमकां सगळ्या लोकांक आनी आमकां सतयता पळय ते तुमकां सगळें सांगता आमी प्रत्येक दिसा आमच्या कडेन वेपारी संघटने कडेन कस्टमरांचे आनी आमच्या वेपाऱ्यांचे कंप्लेंट येता तेजे आतां कितें जाला आमी कितें सांगलेलें मुन्सिपाल्टीक पयलीं तुमी रोडाचें काम करा मागीर पार्किंग कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट करा आतां हेजे दिसान दीस हेजे कितें जाला दादागिरी वाडत आसा. स्नेहा हसोटीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. बेरेस्तारा मध्यान राती वास्कोच्या सांत एंड्र्यूज चर्ची कडेन एके टॅक्सीक भिरांकूळ अपघात जालो. वेगान आशिल्ल्या टॅक्सी चलोवप्यान चर्ची लागीं आशिल्ल्या रेस्टॉरंटा कडेन पार्क केल्ल्या दुचाकीक धपको दिवन सरळ कार रेस्टॉरंटान घुसयली. रेस्टॉरंट बंद आशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा. गोंयांत सध्या अपघातांचें सत्र सुरूच. बिरेस्तारा वास्कोच्या सांत एंड्र्यू चर्ची कडेन एके टॅक्सीक भिरांकूळ अपघात जालो. ओव्हर स्पिडीन आशिल्ल्या टॅक्सीकारान रेस्टॉरंटा कडेन पार्क केल्ल्या दुचाकीक पयलीं नेटान धपको दिलो. उपरांत रेस्टॉरंटाच्या शटराक आनी खांब्याक धपको दिवन कार सरळ रेस्टॉरंटांत घुसयली. कारीचो धपको इतलो नेटान आशिल्लो की रेस्टॉरंटाचो शटर आनी खांबो मोडलो. सुदैवान रेस्टॉरंट बंद आशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी. मात रेस्टॉरंटाचें बरेंच लुकसाण जालें. टॅक्सीकार सोरोपियन गाडी चलयतालो अशें रेस्टॉरंटाच्या धन्यान सांगलें. डॅमेज जाला शटर सकयल पडल्या म्हणून हांव पावलो. आय रश्ड इन एज सून एज पॉसिबल. हांगा पळोवन तुमी पळयता आसतलें कितें जालां तें. द होल पोल इज डावन. ही गाडयेची करामत म्हणल्यार चमत्कार हो. बेजिकली हांव आयल्या तेच विचार करतालो हो चमत्कारी पुरुश कोण की इतके पिवन असले चमत्कार करपी. द होल शटर इज डावन. आमकां आतां बिझनेस परत सुरू करपाक 5 दीस तरी लागतले. आतां तो धंद्याचो लॉस म्हणा plus construction cost. Now this everything has to be borne by the person who has done the loss, right? Because we are not responsible. आमी आज luckily आज आमचो हाफ डे आशिल्लो. आमी घरा आशिल्ले म्हणून सारवालो हो म्हाजो कूक. Usually we do the cooking here. आमचो I mean the customers are here, we are here. Suppose तेच आमी suppose आज आमी काम करताले आनी ही इन्सिडेंट जावपाची नमस्कार करपाक तुमी सगळे पावपाचे आमचे फोटो. आमी हांगा उरिल्ले नाशिल्ले उलोवपा खातीर. So this is a serious condition. This is not something that can be just a drunk and driven. आमी पिता आमी चलयता हे drunk and driven न्हय. This is something extreme taken into the nose and doing this stuff. So please do the narcotics, do the drinking driving, do all the possibility test. And I think this has to be taken into serious consideration. This is not even a highway, guys. I mean, Modlo Road. This is not a NH, right? So the speed limit, there has to be maybe speed breakers, what the government can think further. I might talk more, sorry, but yeah, सध्या झाला ते तुम्ही करून घेवपाचे. भितर बसलेल्या शॉपार सडनली आवाज येलो म्हणून भायर येलो पळयता जाल्यार एक कार येवन सगळे उडून गेले आमचे. हांगा माझे बाईक डॅमेज जाला आणि शॉपाचे डॅमेज किती झाला? माझे शॉपाचे काय जाऊन ना सर ते सायडीवाले ते सगळे स्लॅब बीन सकल गेला. नशीब आमकां कोण कस्टमर नासलेले ना जाल्यार ते डॅमेज जावपाचे आसलेले. खूप फास्ट चलली गाडी किती? गाडी फास्टच आसली. गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिळोजी. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for a chari paneer.